आमी सद्या टिटोसल्यान एलमार कॅफे आसा थंय एक्सिडंट जाल्लो आसा हो जे भुरगे असले बरे ड्रंक असले खंय आनी हांगासर एलमार कॅफे आसा थंय पावतकूर ड्रायव्हराच्या शेरींग आउट ऑफ कंट्रोल केले आनी थंय सायबिणीचो एक पुतळो आहलो तेजेर चडली आनी तेजे बरेचशे लुकसाण जाल्ले आसा. तुम्ही गाडी कवर केल्या ही एक 10 दीस जाले लेनीन आख्खे रातीक लेट लेट 3 4 वर भोंवता आनी अही भोंवता की सारको व्हडल्यान मॉडिफायड गाडी फूल टिंटेड ग्लास व्हडलो आवाज करीत भोंवता म्हणजे म्हाका दिसता तेल्यांनी इंजीन स्पेसिफिकेशन जे कितें आहा तेंय केलेलें आहा तेंची हें 8चो एक्सिडंट हो ड्रायव्हर फूल ड्रंक 8 तरी हो मनीस ड्रंक आनी जे भाशेन हे टिंटेड ग्लासी स्पोर्ट मॉडिफिकेशन करून भोंवता हेंचेर कारवाय जायना आनी एक लोकल तरी हेल्मेट घालनासतना मातसो भायर सरलो कितें गेलो जाल्यार तेका चलानाचेर चलान येता. आमी आसा वास्को मांगूर ह्या भागान हेच जंक्शनाचेर पयर एक भीषण अपघात जालो आनी एक पेडेस्ट्रियन जी एक बायल आपले घरा कडेन वताली तिका खंय तरी टक्कर लागली आनी ती मरण पाविल्ली आसा काल. जे आमकां इन्फॉर्मेशन पुलिसा सुत्रा कडल्यान येता की पयर सुमार 12:15 शेनवारा हे जागेचेर खंय एक्सिडेंट जालो. एक बायल जिनादेवी जयस्वाल ही बायल खंय रावपी सासमळे बायणा ही काय आपल्या घरा कडेन चलत वताली फ्रॉम मांगूर टुवर्ड्स तानिया हॉटेल आनी ऑपोजीट सायडीच्यान खंय एक थार जीप घेवन अभिजीत राणे म्हणटा तो भुरगो एक उरले रावपी हे जाग्या वयलो भुरगो हो खंय वयले सायडीन येतालो आनी जे पुलीस सूत्र सांगता की बिकॉज ऑफ रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग ताणें खंय त्या बायलेक टक्कर दिली आनी टक्कर दितकच ती बायल गंभीर इंजर्ड जाली. तिका बांबोळी उपचारा खातीर हाडिल्लो पूण काल तिजे खंय ड्युरींग ट्रिटमेंट काल ती मरण पाविल्ली आसा. पुलिसान ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी रेग्युलर जे ऑफेन्स आसा एक्सिडेंटाचे जावं वेगळे वेगळे ऑफेन्स हे ड्रायव्हराचे लायिल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान पुडन मिडिया खातीर विक्रम नायक.